संतोषान बापा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठोवन पेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा. आईच्या मिसाची त्या सवा हे पुरी आसात. आपल्या काजराच्या 13व्या एनिवर्सरी दिसा देवाक अर्गां जावन विनोद आनी मेरी मोंतेरो मिस दितात. आपल्या काजराच्या 33व्या वर्साच्या एनिवर्सरी दिसा देवाक अर्गां जावन संतोष डिसोज आनी कुटुंब संदेश डिसोज आनी कुटुंब हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. देवाक अर्गां जावन मिसां दितात विक्टर एंड डेल्फिन पायस, एल्ड्रिन मेंडोन्सा, फिलोमेना मेंडोन्सा, लिगोरी मेंडोन्सा, फेलिक्स प्रतिभा राहुल आनी निहाल टेलिस, डॉनी ज्योति डेलरिया, लाद्रू मिनेजेस आनी कुटुंब, फेलिक्स कोरे आनी कुटुंब, विमल जॅकोब आनी कुटुंब, लॉयल विनीता मोंतेरो, ग्लॅडिन फर्नांडिस, गॉडफ्री पिंटो, रीमा अरोजा, फ्लाविया डिसोजा, लायना प्रिंसी डिसोजा, रिचर्ड फ्रँक, अपोलिन डिसोजा, नेलिमा डिसोजा, जॅनेट मार्टिस आणि नोबेल, रणविल फर्नांडिस, एल्ड्रेगो, आल्विन फर्नांडिस, अनिता कोरेया, डोनाल्ड रेश्मा फेरावो. तसेच आपल्या त्या सभां खातीर मिस दिता डेनिस अल्मेडा आणि आयविल डिसोजा. बऱ्या भलायके खातीर एस्ता डिसोजा. तसेच बऱ्या भलायके खातीर रोमान डिसोजा आनी सेलिन क्रास्ता. कुटुंबान मरण पावल्या खातीर योहाने फ्रँक, जोसेफ डिसोजाच्या उत्म्या खातीर जुलियाना डिसोजा, केवी अगस्टीन हाच्या उत्म्या खातीर जुडी मेथोर आनी कुटुंब. कुटुंबान मरण पावल्या खातीर विल्फी ज्योती मोंतेरो, सिस्टर स्टेल्ला मारिया डिसोजा हिच्या उत्म्या खातीर अँड्रिया डिसोजा, सेबॅस्टियन क्रिस्टिन डिसोजा हांच्या उत्म्या खातीर अँड्रिया डिसोजा, रिटा रोनाल्ड आणि डॉल्फी डिसोजा हांच्या उत्म्या खातीर मेलरिक डिसोजा, पुर्गोलतंतल्या सर उत्म्या खातीर प्रिसिल्ला पिरेरा, डेनियल फर्नांडीस हाच्या उत्म्या खातीर प्रिसिल्ला पिरेरा, अँटनी पिरेराच्या उत्म्या खातीर पाऊल पिरेरा. कुटुंबान मरण पावल्या खातीर पाऊल पिरेरा. आपल्या स्पेशल त्या सभा खातीर डेनिस अल्मेडा, सिस्टर जराल्डीन हिच्या बऱ्या भलायके खातीर सिस्टर श्राद्धा आनी कुटुंबाची मिसां दितात. त्या सर त्या सभा खातीर ह्या मिसां आमी मागया. सांगतास आमची ते सभा जेजू मुखार दवरून त्या खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ताची मोगाच्या न्हू आयची वचपां आमकां देवाची कुशी करून देवाच्या संबंधान जिवंक आपोवणें दितात. आयच्या पयल्या वचपान जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो देवा बापाची कुशी करूंक आनी ताणें आमचे सोडवणे खातीर आपले रगत व्हरून आमकां सोडवून दिली ह्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभवार्तेंत जो कोण दिसपट्टे जिणेंत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ती देवाची भुरगीं जावंक शकतात म्हूण जेजू सांगता. तर मोगाच्या न्हू देवाची कुशी करचें बावडटाचें लक्षण. आनी हें पेल्याच्या मोगांत आटापून आसा. तर पेल्याच्या मोगांत आमी देवाची कुशी करून देवा थंय संबंद रुता करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. त्या श्रीसीन आज गणराज्य दिवस संभ्रमच्या आमच्या भारत देशा पासत आमी मागया. आतां आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची काळजांत दूख धरया. देवालाचे बक्षाने मागया. हांव पातकी सोर सारून सांगता मनान चिंतून सारून
वायट आदरांकडे सोडून हांवें पाप केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सर्वगिणीचा संकवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां हो भयणीनो म्हज्या घरांच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकळूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्ग संवसाराच्या रचणार आणि दनिया स्वतंत्राय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरजेरा स्थापन करून ह्या येद्यावरत्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्त तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिले. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे साखरेक लावंक सोदिनासतना आमी सुदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूं आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता सस्नाच्या सस्ना. Amen. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, नियमशास म्हणल्यार फुडें येवची आशिल्ल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय ताचे खरें रूप न्ही. देखून परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदां काळ तीच बलिदानां भेटिल्लीं जाल्यारय ताचे वरी देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास केदीन सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत तांकां बी आशिल्ली तर असलीं बलिदानां भेटूंक येदोळूच बंद जातें आशिल्लें. कारण देवस्तुती करतले सकत एकच पोटी नितळ जाते. आपल्या पाताक आदरला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तोंड पयस सरती. हाचे बदलाक असलीं बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचे उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी भक्तांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासत आपूण संवसाराक येताना क्रिस्तान म्हणलें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. ओम बोलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळेर म्हज्या विशयान बरोवन आशिल्लें बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां ओम बोलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका मानवाली नात. तरी ही सकल नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवणी तशली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधन सुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेंच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पोवटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागबोन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन हें. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
यश्ट आनी भेटून तुका नाकाच जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले ओम वा दोश पर्यत बलियो तुवें मागूंक नाय तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा तुजे सडुणीची बरी खबर व्हडले सभेंत हांव परगट केल्या म्हजें तोंड हांवें दांपूंक दवरलें ना हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा तुजे सडुणीची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना तुज्या विश्वासपणाचो आनी सडवणीचो हांव सदांच प्रचार केला तुज्या निरंतरी मोगा आनी मायपासा विशीं व्हडले सभेंत उसरतना हांव राखोंक ना आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा Hallelujah, 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 hallelujah. बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गा राजाचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो भाग्यवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका येसुया. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून ताणें ताका सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे दीस गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो आज जनवराची 26 तारीख आनी आज आमचो देश गणराज्योत्सव दीस ह्या रिपब्लीक डे आचरण करता 1050 इसवी जनवराची 26 तारीखेर आमच्या भारताचे सर्व राज्य सांगता येवन एक प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र जावन अस्तित्वाक आयलें सांगताच आयच्याच दिसा भारताचे संविधान जारी आयलें आनी आयच्या दिसा देखून आमी प्रत्येक जावन हो दीस आचरण करता आसतना आमच्या देशा खातीर देशाच्या हर एका फुडाऱ्यां खातीर सर धर्मां खातीर सर फर्जां खातीर विशेष मागोवंक आज उडास आमी दवरया एक घडीभर आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारया आज आमी वाचले वाचप भगवंत मार्काच्या वांजेलांतले 3रो अध्याय ओळी 30 आनी 1 जावन 30 आनी 5 भोव मोठवें वाचप तें पूण हेंच वाचप भगवंत माथ्यूवाच्या वांजेलांती भगवंत लुकाच्या वांजेलांती आमकां आयकूंक मेळटा आनी आसा तशेंच एकाच रितीन आमकां थंयसर उतरां आसात आनी हांगासर आमी पळयता ह्या वाचपांनी तिनी वाचपांनी जेजूची आवय मोरी ताचे भाव या ताचे भयणी जेजू मेळोवंक आयिल्ली आनी भायर ती राखून रावुल्ली कित्याक ताका ती मेळोवंक आयिल्ली कित्याक राखून रावुल्ली खंडी जावन एक सवालाक आमी जाप सोदूं जाय पवित्र पुस्तक आमी वाचलें तर जाल्यार मार्काचे वांजेल आनी किल्लो पयलो आमी वाचलें तर जाल्यार अध्याय 3 वळी 20 जावन 30 थंयसर ह्या आमच्या सवालाक जबाबी मेळटात जेजूचे भाव आनी भयणी जेजू मेळोवंक आयिल्ली तितले मात्र न्ही मोरये विशयांत जेजू आज विशेष उल्लेख करता थंयसर जमल्या लोकां विशयांत एक उल्लेख करता तो म्हणटा कोण पळय देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव भयण म्हजी आवय म्हणून आमी जेजू विशयांत पळोवचें तर जाल्यार जेजू एक सुतारी जावन आसलो जुजेच्या मरणा नंतर
सुतारेचें काम करून आपल्या आवयक तो पोसतालो. गलिलियन गांवांत तो जियोन आसुल्लो, एक सादो व्यक्ती, सदांच लोकां मदें बसोवन तो आसुल्लो. पूण एका दिसांनी म्हणले बरी तो पब्लीक भायर वेता, लोकां मदें बसता, लोकांक शिकयता. इतले मात न्ही, हजारांनी लोक ताजो फाटलाव करता. दुबळ्यां मदें तो सांगाता वेता, फातक्यां मदें तो बसता, तांचे मदें जेवता खाता. सांगातास शास्त्रीक फरिसेवांक या तांचे वडिलांक तो चॅलेंजूय करता. हे पळयल्ले वडील या थंयचे जायते जण, प्रत्येक जावन आमचे जेरुजालेमाचे वडील ताचेर रागार पडटा. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणसर सादो आसलो व्यक्ती, खंयच भायर तो दिसनातलो व्यक्ती एकचपणी अशें कित्याक करता. थोड्यांनी ताका सांगूंक सुरू केलें वो देवसराच्या बळान करता म्हणून. थोड्यांनी म्हळें ताका पिशें लागला म्हणून. थोडे म्हणाले वो कितेंय तकलेन सामाना. आनी थोडे म्हणाले वो लोकांक पाड करता. अशें विविध रितीचे कितें जबाबी या लोकांचे ताचे तांकां आयकूंक मेळ्ळें. इतलें मात्र न्ही, जुदेवांचे वडील जेजूक जिवेशी मारींक सोदून आसले. आनी ही गुटमोळ जेजूच्या सैऱ्यांक ताच्या घरच्यांक मेळटा. सो जेजूच्या लागशिल्ल्यांक ही जेजूचें जिवीत एक रितीचें विशेश रितीचें जिवीत म्हूण दिसलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचे सांगाता आसलो, ताचे सांगाता जियोन आसलो, सादो व्यक्ती, बळो व्यक्ती तो जावन आसलो. आनी एकच पटी थंय भायर वचून लोकां मदें शिकोवचें आनी वडिलांक ताणें चॅलेंज करचें, पातक्यां मदें बरसोवचें, ताणें तें चिंतूंक ना. असलो व्यक्ती एकच पटी ताका कितें जालें काय म्हणून ताणें चिंतलें. मात्र न्ही, ताजी जेजूची शीर सुकल्या कोण ना म्हणून चिंतून ताका घरा आपोवन हाडूंक ती गेल्ली. जेजूची आवय, ताचे भाव, ताचे सैरीं दैरी जेजू आपोवन हाडूंक थंयसर ती पावुल्ली. आनी पावुल्याक आनी एक कारण आसलें, ताणें दुरूस आयकल्लें, जुदेवांचे वडील जेजूक धर्न जिवेशी मारूंक चिंतात म्हळ्यार कितें चिंता बी तांचे मदें दुरूस आयिल्लें. देखून जेजूक असलें घडोवंक नजो म्हणल्या खातीर आपोवन हाडचे खातीर थंयसर ती गेल्ली. पूण जेजू विशीं आमी पळोवचें तर जाल्यार जेजू देवा विरोध वचोंक ना, आपल्या व्हडल्या विरोध तो येदोळस वचोंक ना. तो एक खरो जुदेव जावन दिसपरतें बरें जिवीत तो जियेतालो, देवाळाक येतालो, सिनोगोगाक येतालो, मागणें करतालो, तिरवो बांदतालो. इतलें मात्र न्ही, लोकां मदें बसोवन लोकां बसतना ताणें कुमोक तो करनासलो. आनी एका कुशीन जेजू देवाचो पूत तरी संवसारी आवय बापाय काल जावन तो चल्लो. 12 वर्सां प्रायर देवाळाक गेल्लो जेजू. थंयसर शिकोवन आसतना ताच्या आवय बापाय गेल्ल्या वेळार वय तो क्षणच ताच्या आवय बापाय काल जालो आनी परत्यान तो ताच्या गांवाक फाटीं आयलो, नाजरेता फाटीं आयलो. आनी आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता एक सुतारी जावन, एक कालतो व्यक्ती जावन तो थंयसर जियेतालो. पूण आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जेजूक बरोवंक ताची आवय, ताची भाव भयणी थंयसर आयिल्ली. कंडिशनां कारण आमी येदोळूच ताका समजल्या. पूण आमी एक समजूं जाय, जेजूचे भाव भयणी कोण गी म्हणून. जेजू आवय आमकां वळख आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजूक मरयेक जेजू शिवाय दुसरें कोणूच भुरगीं नातुरलीं. तरी भाव भयणी खंय तनावली. कंडिशन आमी सगळीं जाणां. ताजी सैरीं दैरी मरी सांगता थंयसर ताका आपोवन व्हरूंक आयिल्ली. जेजूक दुसरे भाव भयणी आसलीं तर जाल्यार जेजू कुर्सार मरता आसतना मरयेक उरल्या भाव भयणीच्या हातांत तो दिता आसलो. जेजूक कोणीच भाव भयणी नातलीं देखून कुर्सार मरता आसतना ताणें मरयेक जुओच्या ताब्यान केल्लें आमी हर एकल्यानी आयकलां. आनी एका कुशीन आमी पळयता जेजू आयच्या वांजेलांत विशेश रितीन आमी पळयता जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण, म्हजे भयणी कोण. उपरांत तो म्हणटा कोण पळय देवाची खुशी करता, देवाच्या खुशये प्रमाणे जी येता, ताजे उतर आयकता, ती म्हजे भाव, ती म्हजी भयणी, ती म्हजे सैरी दैरी. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, मरये विशयांत आमी आयकुचें तर जाल्यार मरी जावन आसली, देवाची खुशी केल्ली, संपूर्ण खुशी केल्ली एकच व्यक्ती ह्या संवसारांत. तिणें देवाची खुशी केल्ल्या बरी ह्या संवसारांत कोणेंय देवाची खुशी करूंक ना. जेजूच्या उतरांचो अर्थ तिका समजल्ल्या बरी हेर खंयच्याय व्यक्तीक तो समजूंक ना. देखूनच जेजून म्हळें म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी कोण जावन आसात देवाची खुशी करतात ते म्हणजे मरये म्हज्या मायेन संपूर्ण देवाची खुशी केल्या म्हणून जेजू आमकां सांगूंक सोदता. इतलें मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक फावटी जेजू शिकोवन दिवन आसल्या वेळार एक स्त्री सभेंतली उरता आनी म्हणटा तुका आपणाचे कुशींत वावयल्ली आनी तुका पाणून दिल्ली आवय कितली बागी. खंडी जावन मरी वर्ती जावन आसली. देवाच्या खुशये प्रमाणे जियोवन ती आपल्या पुताक केवळ आपल्या कुशव्यांत मात्र न्ही, जेजू स्विकार करच्या पयलें आपल्या काळजांत, आपल्या मोतींतच देवाक तिणें वावयलें जावन आसा. मोगाच्या भावा भयण्यानो,
येदे व्हरती वडवी काय मोरयेची जावन आसली. देखून जेजू आज म्हणटा म्हज्या आवयन म्हज्या भाव भयणींनी देवाची खुशी केल्या. देवाची खुशी कोण करतात? तीच म्हजी आवय, तेच म्हजे भाव, तीच म्हजे भयणी. मोरये मुखांतर आज जेजू म्हाका आनी तुका इन्साफवणें दिता. आमी सदांच देवाची खुशी करून मोरये भशेन जिये जाय. देवाचें उतर आयकोवचें मात्र न्ही, ते आमच्या जिवितांत दिसपट्या जिवितांत आमी ते व्हरोन पळय जाय आनी त्या प्रमाणे जिये जाय. तो वळखंडी जावन आमी जेजूची आवय बरी जातल्या, भावा भयणी बरी जातल्या म्हणलो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आमी कितलीय ग्रेस्त जावं पुरो, कितलीय आस्पदीक आमचे लागीं आसूं पुरो, कितल्योय डिग्री आमी जोडूं पुरो, पूण देवाची खुशी आमी पाळिनाव तर जाल्यार, देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे आमी जियेनाव तर जाल्यार आमी जेजूचे आवय या भाव या भयण जावं खंडे फावो जावचें नाव. तर मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या वाचपांनी आमी आयकल्या प्रमाणे एक घडीभर आमच्या जिवितांत आमी नदर मारया. आमी आमकां भोवतीच मेळ्ळा, आमी क्रिस्तांव आमी म्हणटा, मिसाक आमी येता, मागणी आमी करता, पूण खंयचे मापान देवाची खुशी आमी करता. मोरयेन आपल्या जेजू कुशेन ववयलो मात्र काळजांत मनान जेजू तिणें ववयलो आनी ती वर्ती जावंक पावली. जेजू शिसांनी देवाचें उतर आयकलें त्या प्रमाणे ते जियो फुडें सरले, ते वर्ते जावंक पावले. आज म्हाका आनी तुका इन्साफवणें लाभलां. आमच्या जिवितांत जेजूक आयकोवचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें, ताची खुशी करची. तोळ आमी जेजू मुखार सर्गींचेर जावन वर्ते जावंक पावतले हांव. तर असले सुकृपा आनी बळ ह्या मिसा प्रत्येक रितीन आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. Gowanso waindakanso तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवसो. घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां, जिवीत हे तुका सुखान दुखान. बापा तुझ्या पुताक आपणाक बली भेटोवन दिलो. कल्वारीच्या दोंगरार खुर्सार मोरूंक तयार जालो. मोग ताणें केलो, मोगासाक जालो, मोगाची विची येवच्या कुलो दिलो. म्हज्या भाव बिनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वरूपद विदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वरूपद विदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परजा आमचे उपकारी मोण दाखोवंक आमच्या देवाची फळां व उंडो आनी वायन आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सस्नीक बलिदान आमच्या हातांत तें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाराचेर तुजो सुभोम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराकय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सस्नच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. आपल्या आवयक अहंकार मरयेक पदकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायाची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश बरीस उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारून वेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सोर देवदूतां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी करता. पवित्र 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 तळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार वरला तुज्या वैभवान. सर्गी दुखा जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय. सर्गी दुखा जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक खरडाचें हें रगत पतकंचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासून पुनो जिवांतपणाचो आज आमी भक्तीन उडास करताव आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रगत सेवतला आमा समेस्त तांचेर पवित्रत्मेवर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गुवळी बापाक आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनरुज्जीवांत पुनसो बरो सुदरण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां दुश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळय फोव कर आनी आमा समेस्तांची बोग हांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकार देवाची मेळ सांगाती, भगेव जुजेतीचो पती, भगेव दमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तान आज आमकां आज्ञा दिल्या सदांच देवाची खुशी करचे आनी त्या प्रमाणे जियोवचे. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत समेची आज्ञा पाळून सम्याक मेसवलें जिवीत जियोवंक जाय आसलें कृपा आनी बळ सर्गींच्या बापा तर मागया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक मुशितांव तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां थाळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कुणी जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याय बरोबर उत्तरेंतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची चिरणे पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी तरा जोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मायमगाचो गुप्तचणे कामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजामदी हजर आसाव ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या तुमच्या भितऱ्यांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. कांयच म्हाका उणेना, पासवो सरव मेळटा थंय. सोमी म्हाका विशेव दिता, प्रशांनी तळ उदकांत. सोमी म्हाका आपोवन व्हरता, सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणेना, सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे साकरीची देख घेवन समेस्त आमच्या भारतीय भाव भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्याग आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बराबर एक परजा कशी तुज्या महिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. एकाच पुत्रान सोमिया संसार तुवें रचलो. एकाच श्वासान मनशाक जीव दिलो. अगणी तुजी कृत्यां, अगणी तुजी उतरां. चलत्या मनशा जिवितां मौलादीक वस्त्रां मोतयां. मोगाळ पुत्रा सोबे हांव मरी आशीर्वाद आमकां. भगवान गुरुचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.